कितलेशेच विद्यार्थी पदवी घेतले उपरांत कुशळटायेच्या उणावाक लागून नोकरे शिवाय रावतात। शिक्षकांनी शिक्षण आणि कुशळटायेचे धडे विद्यार्थ्यांक शिकोवचे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच आजकालच्या लोकांक पदव्यो फकत कागदाचेर जाय, पूण आपूण अशे पदवीधर पळयल्या जे कुशळटाय आणि मेहनतीच्या बळाचेर कोट्यांनी रुपया कमयतात, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। फर्मागुडी वाठारांत नवी वाणिज्य भवन आणि विद्या प्रसारक इमारतीचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो। सातत्यात पळयता एक डिग्री कागद हातान घेतला आनी हांव शिकला म्हणून गेलो, म्हाका कॉमर्साची डिग्री म्हाजे कडेन आसा, थंय वचत जाल्यार परत कांयच येना। दिस इज फॅक्ट। हांव सांगता आतां आमी एप्रेंटीस काडल्या म्हणून भुरगे खूब बरें काम करपाक लागला, तांकां कळपाक लागला। पण जेन्ना दादा वैद्य 1911 जेन्ना स्किलिंगाचेर उलयता आनी तांच्यांनी कितें सांगलें, वॉट टायप ऑफ स्किलिंग, which is an employment, जे आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी, एक तर आमकां डायरेक्टली भायर सरल्या उपरांत आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकपाक जाय किंवा आमकां एम्प्लॉयमेंटा खातीर कोणी तरी एब्जॉर्ब करपाक जाय। आतां ह्या स्किलिंगाचेर कुणी विचार करपाचो, ह्या स्किलिंगाचेर टिचरांनी विचार करपाचो। हांवें जें सांगलें की काल हांवें जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केलो म्हणजे RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन, आमी गोंयांत 20 कडेन आमी गोंयांत 16 कडेन 12 तालुक्यांनी 16 कडेन फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ वी आर स्टार्टिंग विथ द स्किलिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रँट कोण दिता? आय एम नॉट गिविंग द ग्रँट, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द ग्रँट। ग्रँट कितें दिता? आमी शिकोवपाक ग्रँट दिता, तांकां युनिफॉर्म फुकट दिता, तांकां आमी तांचो रिफ्रेशमेंट हें सगळें आमी बेर करता। ओके, तांकां जे टिचर्सांक सॅलरी दिता तांकां स्टायफंड दिता, तांकां 3 म्हयन्याचो कोर्स जाल्या उपरांत तांकां प्लेसमेंट करता, प्लेसमेंट जाल्या उपरांत आनीक ग्रँट दिता। हो ग्रँट कुणी हाडप तर गोंयांत? हो ग्रँट टिचरांनी हाडप। हो ग्रँट त्या इन्स्टिट्यूशनांनी तुमी जो सांगलो पगार जो घेता पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली टू टीच, टू स्किल देम, टू एम्प्लॉय देम। हाउ मेनी स्टुडंट्स हैव पास आउट द ग्रॅज्युएट, इट इज नॉट दॅट हाउ मेनी स्टुडंट हैव एम्प्लॉयड, अदरवाइज हाउ मेनी स्टुडंट्स हैव गिवन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द अदर्स, that is more important, that is the output।